आयल्यात. सो ही जरी आमचे निकाल येवंक ना ही एक बरी गोष्ट आसा. आनी एक प्लॅटफॉर्म आमचे कडेन CCBन कांयच नाशिल्लो. हांव फक्त इंडिपेंडंट कॉन्टेस्ट केल्लो. ह्या खातीर एक प्लॅटफॉर्म आमचे कडेन उबो जाला. सो हे जर आमी मातसो प्रयत्न 15 दिसूच मेळ्ळे कॅम्पेन करपाक, तितलो टायम कमी दिल्लो. सो हे तितले नवे भुरगे तितले वाड्यार मे बी तांचे नेम रेकॉग्निशन आनी हे जावपाक टायम लागलो. पण ज्या मार्जिनान ते भितर लागीं पावल्या त्या प्रमाणे म्हाका दिसता फुडें जर तांणी आमी अशेंच काम करत फुडें वतले जाल्यार ते कन्वर्ट सिटांनी जातले असो म्हाका खात्री आसा. सो सगळी टीम तयार जाल्या बरोबर ती अशीच फुडें लोकांची कामां करपाक सज्ज आसतली. मार्जिन्स खूब जाणांचे लागीं आसले खातीर तांणी थंय त्या वॉर्डान आमी न जिखून सुद्दां लोकांचे प्रश्न फुडें तरी हाडपाक प्रयत्न करता. आनी बाकीचे सगळे प्रश्न कितें तुमचे आसा ते तुमी विचारूं शकता. अशें कितें कमी पडलें की तुमी चड मार्जिन हाडूंक शकूना? जॅक चुकीचो आशिल्लो तो स्पॉन्सर आशिल्लो तो स्वताच्या हेजेर कसो येयलो. दुसरे कॅन्डिडेट तशेंच जाले. बट ज्या दत्तप्रसादान मेन तालिका फोकस केलो तेजी तालिका एकूय येवंक ना. आयज दत्तप्रसाद तुमच्या वांगडा येना सीक ना. स्पेशल PC आमी आतां PC ह्या टायमार घेतल्या. म्हज्या बरोबर म्हाजी कॉर्पोरेटर आमचे आसा, मीना नायक आसा. आनी बेसिकली आमी रिजल्ट एनालिसीस करून प्रेसाक येवन सगळें आमचें कितें अंडरस्टँडींग आसा हें सांगल्यार PC केला. हय थोडे कडेन कमी पडल्या. मेन म्हणजे डिलिमिटेशन जावन रिजर्वेशन जावन एक जे 15 दीस मेळ्ळे कॅम्पेनिंगाक ते आमचे चडशे कॅन्डिडेट आमी एज अ एक्सपेरिमेंट नवे हाडल्या खातीर तांकां मे बी चड टायम मेळूंक ना कॅम्पेन करपाक, लोकां मदीं वचपाक. वेरेज द अदर सायड मे बी वॉज प्रिपेरींग फॉर लॉंग टर्म. सो ताचो एक इम्पॅक्ट असो येता. पण ज्या प्रमाणे 10 वॉर्डांनी विदीन 100 आयल्या मार्जीन ही एक बरी गजाल आसा. इंडिपेंडंट हे आसून सुद्दां 10 वॉर्डांनी आमी इतले लागीं हाडल्या. 4 वॉर्डान विदीन 50 आसा. सो एका वॉर्डान 20 मतांचे गॅप आसा, एका वॉर्डान 30 मतांचे आसा. सो ते ल्हान आसा. सो आमी बऱ्या लागीं पावल्या. एवरीथींग वॉज स्टॅक्ड अगेन्स्ट अस, इन्क्लुडींग बॅलेटाचेर सयो आनी सिक्रेसीचे जे प्रश्न जाले तयार, दॅट वॉज ऑल्सो स्टॅक्ड अगेन्स्ट अस. हे लोकांक मागीर फ्रिली मत मारपाक भंय दिसता. पण आमी बऱ्या पैकी लागीं आयल्या. 10 वॉर्ड हांव तुमकां दाखयता की ते विदीन 100 आयल्या. थंय मातसो एफर्ट चड घातिल्लो जाल्यार 50 वयर मतां आमी हाडूंक शकपाची. म्हाकाय कमी 15 दिसान पूर्ण पणजी भोंवप शक्य जावंक ना. हांव थोड्या वॉर्डांनी पावलो, थोड्या वॉर्डांनी कंप्लीट जावंक ना. सो अशे अनेक विशय आसा. ते मागीर एनालिसीस आमी प्रत्येक वॉर्डाचे त्या कॅन्डिडेटा बरोबर बसून करतले. पण हय थोडे मातशे आमी कमी पडले. ताचे अनेक कारणां आसूं शकता. वी हॅव टू एनालायज इट. पण ओवरऑल वोट आमकां जवळ जवळ 6,000 म्हाका 6,000 फक्त पडिल्ली. आतां सुद्दां जर पणजे एरियाच पळयली तर जवळ जवळ थंय टच जाता. सो तो एक बरी हे आसा. सो आय हॅव टू वर्क ऑन दीस. आनी हे सगळे जे आमची फळी तयार जाल्या, इवन सम कॅन्डिडेट्स हॅव नॉट वॉन बट दे हॅव कम क्लोज. तांणी अशेंच फुडें काम करत रावन एसएलसी पर्यंत ती तयारी चालू कन्वर्ट करतात. कॅम्पेनिंगा वेन्स येयल्लो, युरी येयल्लो, मागीर MP सुद्दां येयल्लो. इतले आसतना सुद्दां एक्स्ट्रा तरी जावपाक जाय आशिल्लें थोडी तरी. ताचे कांयच इन्फ्लुएन्स जालो नासो इतलो. तो एनालायज करचो पडटलो खंयच्या खंयच्या एरियेन कशें जाता ते. तो सुद्दां एक वॉर्ड 99 का 97 कितें मतान आयला लागीं. सो आमकां ताचो रिजर्वेशन जाल्या खातीर ताका आमकां नव्या मनशाक थंय घालचो पडलो. सो हे विशय आसा. तातूंत ते कितले जाला ती एनालिसीस मातशी डिटेलान करची पडटा. सगळें पण खंय तरी मातशें कमी पडल्या. सो ते आमी एफर्ट चड घालता. सगळ्यांत चड अपेक्षा आशिल्ली ती सुरेंद्र फुडताताचेर. म्हणून सुरेंद्र फुडतात तुमचो मेयर फेस आशिल्लो कॅन्डिडेट तोच ना. तेच इशू जालो की तो ताचोय वॉर्ड शिफ्ट करून आमकां सगळी कडेन बेसिकली तें जाला की खूब जाणां सुरेंद्र सुद्दां लास्ट टायम दुसरे कडेन आशिल्लो. थंयच्यान शिफ्ट करून तो हांगा परत आयलो. सो हातून जो लिंक तुटला तातूंतय इफेक्ट आसा. तो वील हॅव टू एनालायज. पण म्हाका बरें इतलेंच सांगता की 10 वॉर्ड तरी आमी खूब लागीं आयले. आनी ते इंडिविज्युअल कॅन्डिडेट नवे आसतना सुद्दां 20 मतान, 30 मतान, 41 मतान, 49 मतान 1-on-1 फायट जी जर 25 मतां शिफ्ट आमी कन्वर्ट करपाक पाविल्ले जाल्यार वी वूड हॅव वॉन दोज. सो होप बरो दिसता. वी हॅव टू वर्क ऑन दोज गोईंग फॉरवर्ड. हे सगळे कॅन्डिडेट
परत कामाक लागतले इतले जावं आतां सध्या सांगू शकता ती बाकीची डिटेल्ड एनालिसीस आमकां सारकी करून करचे पडटले आतां फक्त बेसीक नंबर मेळटा ओके 27 जेन्ना इलेक्शन येतलें तर कितलो इम्पॅक्ट त्या तेन्ना टायमार सांगलें न्ही की जवळ जवळ 6,000 मतां जी म्हाका पडिल्ली तशीच तितल्याच लागीं पावला हांव काय कॅन्डिडेट नाशिल्लो एडवोकेट पण हे जे आतां ही फळी तयार जाल्या तांकां आमकां घेवन फिल्डार वचचें पडटलें आनी ते सगळे वतले सो ते आसतले म्हणून तें काम चालू तर ताचे जी मार्जिनां बारीक बारीक आसा पळय ती आमकां कन्वर्ट करूंक जाय आनी ते 15 दीस तांणी काम केलां लायक वॉर्ड नंबर 21 नवो भुरगो यंग भुरगो 28 वर्साचो 15 दीस तो फिल्डार आसा रिजर्वेशन आनी सगळें जाल्या खातीर आमकां कॅन्डिडेट पयलींच तयार करपाक येनाशिल्लें कित्याक त्या प्रमाणे रिजर्वेशन फॉर एग्जाम्पल वासुदेव मणेरकार वॉर्ड नंबर 25 गेली 5 वर्सां काम करता ताका भायर उडोवपाक लेडीज केलो वॉर्ड ताका काडून आमकां 27 एडजस्ट करचो पडलो थंय तो नवो जालो ताका थंय 15 दिसूच मेळ्ळे तो 97 का 96 मतांनी शेणला फक्त 15 दीस काम करता सो हातूंत म्हाका कितें तरी एक बरो हें दिसता ज्या तरेन यूज जाला लिमिटेशन रिजर्वेशन आनी ते बॅलट सिस्टम EVM-आन करूंक जाय आशिल्लें बट तातूंत आसतना सुद्दां इतले आमी लागीं पावले सो आय सी इट एज अ गूड थिंग आमकां फिल्टर लावन ते कन्वर्ट करचें पडटा पण जवळ जवळ 6,000 मतां आमचे कडेन आसा तुम्ही BJPच्या अगेन्स्ट नाशिल्ले बाबूजीच्या अगेन्स्ट तुमी आशिल्ले तुमी अशें म्हटलेलें पूण तुमी जेन्ना कॅम्पेनिंगाक देवले तेन्ना उत्पल देवलो सॉरी युरी देवलो बेन्झी देवले सो तुमकां दिसता की लोकांक हे खंय तरी आवडूंक ना की फूल काँग्रेसूच कशी जाली सगळे एनालिसीस करचे पडटले हांवें लोकांक फुडें क्लियरली सांगिल्लें की आमी इंडिपेंडंट म्हणून वता आमच्या बरोबर काही काँग्रेसमॅन आसा काही आपातले आयिल्ले तेच खातीर लोकांक अशें आवडोंक ना तो एनालिसीस आमकां करचो पडटलो आनी ताका टायम लागतलो कित्याक सीट खंयच्या एरियेन कितें जाला ते करून मागीर फुडें पण आमी जवळ जवळ इतले 10 जाण विदीन 100 तातूंतले 4 जाण विदीन 50 इज नॉट अ स्मॉल अचिवमेंट तांची सुद्दां बिकॉज मनी ऑफ देम न्यू सो दे हॅव टू वर्क आनी हांव अश्युअर करता की फुडली 5 वर्सां ते थंय वॉर्डान आसतले ऑल्दो दे हॅव लॉस्ट बाय स्मॉल मार्जिन आता ही टीम तुम्ही सांगला टीम तुम्ही कंटिन्युअस होते आता कंटिन्युअस 27 इलेक्शन मेरेन वतले का त्याच्या उपरांत सुद्धा ना म्हणजे तो पण म्हणटकच मागीर फुडें सो आमकां एक्टिवेट दवरून ही जी मार्जीन थोडी थोडी फाटी उरल्या पळय ती आमकां आमच्या सायडीन हाडूंक जाय सो दे तांणी पयलो रावंड दुसरो रावंड केला बट नाव दे हॅव टू वर्क सो आय वील ऑल्सो गो बॅक इन द फील्ड लोकांगेर वचपाक आनी ती बारीक बारीक मार्जीन कन्वर्ट करता म्हणजे लास्ट CCP इलेक्शन जाला तेजे लोकांचो मूड दिसता आता खंयच्या वाटेन CCP सगळें तेंकाच गावलें आसा सीट सायड जाता आता नेक्स्ट तुमचे फुडल्या वर्सा इलेक्शन आसतले तुमी बसतले त्या टायमार तुका हो इफेक्ट दिसचो ना ते वॉर्ड्स असल्या खातीर सीट्स वॉर्ड तांकां गेल्या पण आमकां मतां कमी पडले अशें ना 10 वॉर्डांनी हांवें सांगलें की आमी बरे लागीं पावले 4 वॉर्डांत तर विदीन 50 आसा म्हणजे 25 मतां म्हणजे कोण म्युन्सिपाल्टी म्हणून कोण इंट्रस्टेड ना म्हणून वोटिंगाक येवंक ना तरी सुद्दां रिजल्ट हाडूं शकता सो हे सगळे विशय आसा सो ते आमकां आतां एनालिसीस करून ते कशें कन्वर्ट करतले आमी सो विधानसभा आमी 6,000 लागीं आसा सो विधानसभा वेगळें चित्र आसतलें ते फुडें करपाक आमकां आनी काम करून ते आमकां कन्वर्ट करचें पण लास्ट टायम तूं इलेक्शनाक रावलो तेन्ना लोकांनी तुका मॅन्डेट दिवंक ना आतां तुमच्या पॅनलाक मॅन्डेट दिवंक ना सो फुडें करियर कशें उत्पलाचें की तुमी एक जर्नी फुडें आसतली तुमची लोकांमध्ये काम करप आमी सामके लागीं आसा इवन वीथ दीस रिजल्ट वॉर्ड्स कमी आसले मतां खूब आसा ती मतां खंय वचूंक ना हांवें सांगलें पणजे भागांत 6,000 मतां ऑलमोस्ट आसा सो ताचेर काम करून ती थोडी उरलेली कन्वर्ट करपाक प्रयत्न सो उत्पल पर्रीकर रेसीन आसा अशें म्हणूं शकता आमी फुडें सुद्दां तेंच सांगलें फिल्डार सगळ्यांक घेवन वचप म्हणजे तांकां कन्वर्ट करपाक ती हेल्प करप थँक्यू